जगलाव तुका वंदन तुका जेसू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचे उतार आमकां फावो जाला. मातेव सुवांजेल 20:1 अध्याय 30:3 तावन 40:3 40:5 वाक्य. Matthew chapter 21 verses 33 to 43 and verses 45. आनी एक गोपार ऐका एकलो भयंकर असलो. ताणें एक दाखा मळो लायलो. ताचे भोंवती एक वोय घाली. ताचे मदें दाखा रोसाक एक गणेफोंड कोंडलो आनी पारो करून एक बुरूस बांदले. उपरांत मोळो व्हंकलांक गेनीक दिवन तो परगांवाक गेलो. फळ पिकसो वेळ येतस गेनी बाबती फळाचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकराक ताणें व्हंकला सरसीन धाडलें. पूण त्या व्हंकलांनी ताच्या साकराक धरलें आनी एकल्याक तांणी सरसरी मार घाले, दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. परत्यान ताणें पयलींचे प्रास चड हेर साकरांक धाडले, पूण व्हंकलांनी तांकांय तेच परी चलयलें. शेवटी ताणें आपल्या पुताक धाडलो. आपल्या पुताक मुनी ते मर्याद दितले म्हणून ताणें चिंतलें. पूण पुताक पळयतस त्या व्हंकलाचे एकामेका लागीं म्हणा लागले, आळे दायज असो वारिस्तार येया, ताका आमी लागाड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. अशें ताका तांणी धरलो आनी दाकामळ्यांतलो भायर व्होन घालून जिवेशी मारलो. तर दाकामळ्याचो धनी पाटी येतस त्या व्हंकलाच्या कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? ते म्हणाले, त्या नसत्याक तो लागाड काडटलो आनी आपल्या दाकामळो फावो त्या वेळार गेन फारीक करतल्यांक गेनीक दितलो. ताका जेसू म्हणालो, पवित्र पुस्तके परी बरोवन आसा. बरोवन आसलेलें तुमी वाचलां मू. बांदप्यांनी उपकारना म्हणून सांडिल्लो फातोर जावंक पावलो मुल्या फातोर. सर्वेस्पराचें काम हें आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. प्रधान याजक आनी फारिजेव तांचे वापारी आयकल्ल्या वेळार आपणाकच विशयन ते उलयतात म्हूण समजलें. ताका कैद करते, पूण लोक ताका प्रवादी म्हणून मानतलो जाल्ल्यान लोकांची तांकां भिरांत दिसली. एक देवाचें उतर आज आमकां जेजू दाकामळ्यांतले वापार सांगता तो ताचेच विशयन सांगता. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसाराक बचाव करच्या खातीर कितले प्रवाद्यांक देवान धाडलेले. सगळ्यांनी तांकां कश्ट दिले, थोड्यांक जिशी मारले, थोड्यांक आनी केलें गेलें. पूण देवाचें राज संवसारांत परगट करूंक ह्या लोकांनी दिलें ना. मस्त प्रवाद्यांक केले. जेजू ह्या विशयन सांगता, जायत्या प्रवाद्यान तुज्या मलगडेन तुमी तांकां मलगडेन लागाड काडले आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात आनी तुमी सारके लोकांक सांगतात की तांकां लागाड काडले आमीच म्हणून. आनी हांगा ते इत वपार आज जेजू सांगता ताचेच विशयंत, ताच्या बापा विशयंत. बापान कितल्या जाणांक संवसाराक ह्या प्रवादी जावन धाडले, पूण तांकां कितें एक प्रवादी कश्टी नासतना तांकां मारी नासतना सोडलेलें कोणाक म्हणे आसा की पवित्र पुस्तकान सगळ्यांक कश्ट दिल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. पूण निमाणें बापान आपल्या पुताकच धाडलें आनी पुताकच ताका वारिसदार वत्त पळय वारिसदार ताकाच व्हरून ताका बरबुरे वडले आनी शाराच्या भायर व्हरून ताका जिश्श मारले म्हूण सांगता. शाराच्या भायर म्हळ्यार जेरुसलेमाच्या दारवाट्यार जेरुसलेमाच्या भायर व्हरून ताका कुर्सार मारलो, जिश्श मारले म्हणटा सांगता. ताचेच विशयन एक वापार जेजू सांगता. आज आमच्या जिवितांत पळोवंक गेल्यार खंडीत जावन आमकांय मस्त विरोध पण मेळोवंक बरीं कामां करतना, प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांनी बरीं कामां करतना थोडे विरोध करतले खंडीत आसतात. वाड्यांनी खंयचीं कामां करतना थंय विरोध करतले आसतात. पिरगेजेन कितें कामां करता थंय विरोध केले आसतात. मस्त जाणां सांगतात आमकां नाकात नाका आमी सोड सोडटा म्हणून. ना, देवाचें काम दर्शन वचचें. आमकां दोग दोनी खंडीत आसा दोग दोनी. तो आमचे जिनियसो एक वांटो म्हणून आमी काणगेचे. देखून केदाळत आमी निरासपणाक वचूं नजो. ताणें काय ते सांगलें आनी सांगलें सोडचें उलोवचेंच न्हय, सगळें सोड सोडया. देवाक कळीत आसा कितें तुज्या खातीर केलां म्हणून. देव सगळें तें पळयता. देखून आमी मुखार आमची कामां करनंत सोजे. कोण आमकां आडयतात तांकां थंयच सोडा, आडवून आसूं दी. पूण देवाच्या राजा खातीर जर तुका उपयोग करता जाल्यार देव तुका कोणी आडावंक शकना. तो थोडो काळ आडायती, तो थोडे काळ काले म्हणे करतात. पूण देवाचें राज
खंडीत जावन परगट करच्या खातीर बरीं कामां करच्या खातीर तुवें मुखार फुडें वचूंकूच जाय. नांगराक हात दिवन फाटीं पळयतलो देवाच्या राजाक योग्य न्हय म्हणटा. जर आमी एक जबाबदारी खाण गेल्या, जर आमच्या कुटुंबान जबाबदारी खाण गेल्या, कुटुंबाची जबाबदारी, जर आमच्या वाड्यान जबाबदारी खाण गेल्या, जर आमच्या फिरगजेंत खंयची जबाबदारी खाण गेल्या, जर आमच्या समाजांत खंयचे तरी जबाबदारी खाण गेल्या, ती फावते परी आमी करची. ते म्हजी आनी तुजी जबाबदारी ती पाळोवंकूच जाय, आमी करूंकूच जाय. ताचे तावन आमकां पळापळ घेवंक जायना. देखून देव ह्यो सर संगती पळयता आनी खंडीत जावन निमाणें सांपावलो आमकां सांगता, म्हजी धांव हांव बरी करून धांवलां, म्हजें मिसांव हांवें संपूर्ण केलां. आतां म्हाका एकच आशा, देवान तयार करतलो तो मुकूट जोडच्या खातीर. खंडीत ह्या संवसारांत आमकां जेजूकी कांटेचो मुकूट दिल्लो, आमकांय खंडीत तो मुकूट मेळटलो. आमी पूण सर्गींच्या राजांत काकुळतीचो मुकूट देव म्हाका आनी तुका दिता म्हणटा. किर्तनाच्या ग्रंथांत आमी वाचता 103 अध्यायांत ते 1 तो 5 वाक्यां वाचल्यार आमकां कळटा देव आमकां काकुळतीचो मुकूट दिता. देखून तो काकुळतीचो मुकूट जोडून काणगेचो जाल्यार संवसारांत कांटेचो मुकूट काणगेचोच पडटा. खंडीत जेजूकीत आनी सोडूं ना, म्हाका आनी तुमकां बिलकूल सोडचें ना. देखून हे पूर संगती आमच्या जिविताचो एक वांटो जावन म्हणून काणगेर निरासपणाक वचचें नाका. खंयचींत कामां आमी काणगेल्यार बरें तरेन करूंक प्रयत्न करया. अडकळ येता जाल्यार ऑपोजिशन आसल्यार काम करूंक आनीक उर्ब येता आमकां, आनीक बरें करया म्हण जाता. ऑपोजिशन पार्टी ना जाल्यार पार्लिमेंट ना. ऑपोजिशन पार्टी करेक्ट आसा जे ते जाल्यार आमकां पार्लिमेंटान ते फायट पळया बरें करून आमकां आयकोंक जाता, तांकांय बरें जाता. तशें आमच्या जिवितांत ह्या संवसारांत आमी करचे बऱ्या कामाक खंडीत आमकां अडकळे आसतले, ऑपोजिटी आसतलेंत, पूण ताका तुमी खेर करचें नाका. ते सगळें आसतलेंत ते स्विकार करूनच आमी मुखार वचचें. ते जाल्यार मात्र आमी जैते वोन जातले आनी देवान म्हाका आनी तुका तयार केल्लो काकुळतीचो मुकूट जोडूंक आमी पावतले. देखून आमची दिश्ट सर्गींच्या राजाच्या वैभवाक दवरया. संवसारी कस्त अनवरांक आमी दवरची नाका, ते खंडीत जावन आसतलेंच. देखून सर्गींच्या राजांत आंगाक सोंसलेल्या कस्ता मारिफात, हांगा सोंसल्या तुवें निरासपणा मारिफात, हांगा सोंसलेल्या तुज्या सलवणेंत, हांगा सोंसलेल्या सगळ्या कस्ता अनवरांत खंडीत ताचे की व्हरतो एक सोबीत मुकूट तूं सर्गींच्या राजान तयार करताय म्हणल्या खातीर एक निदर्शन जावन आसा मगच्या भावा आनी भयणी. देखून आमी कंगाल जावचे नाका. जेजू आमचे सांगता आसा खंडीत आनी खंडीत तो आमकां वाट दाखयता, ताची मजत आमकां मेळटा आनी पवित्र आत्मा आमचे वयर खंडीत जावन आयला. तो आमचे सांगता आसा, तो आमकां सगळें सोंसून व्हरोंक कृपा दिता. देखून आमी तेशी निशीन पळोवचें नाका. खंडीत आमची कामां बरें करून करया आनी हो एक जेजून सांगलो संदेश ती दाखोवण्यातली वकलाची वापर आमी खंडीत जावन कान घेवया. एका बरें एक फ्रुट्स आसल्यार एका रुखार ताका एकलो फातर मारतात, कित्याक तीं फ्रुट्सां सारी सोबीत भारी रुचीक म्हणून त्या मनशाक कळीत आसा. देखून मगच्या भावा आनी भयणी आमच्या जिवितांत ती बरीं कामां करतना खंडीत फातर मारतले जायते आसतीत, तुका विरोध करतले जायते आसात, पूण कंगाल जायनाका. देव म्हजे आनी तुमचे सांगता हर एकले सांगता आसा. मुखार या आनी देवाच्या मिसवांत आमी वांटेली जावया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरी कृपेन बरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भाग्यवंती मरी देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.